सध्या एक परत एकदा सगळो गोंयचो लोक उतांबळीत जाला. तो म्हणजे यूट्यूबर गौतम खट्टर हाणें गोंयचो सायब फ्रांसीस झेवियर हाचेर केल्ले आक्षेपारी अशे विधान आनी ताका लागून सद्या सगळे लोक गोंयचे खबळिल्ले आसात आनी आतां परत एकदा लोक रस्त्यार येवपाची तयारी करतात. आज सांजचे मडगांवां आनीक मिटींग जावपाचें, तातूंत भितर जर मोविन गुदिनो हांकां मंत्री पदा वयल्यान देंवयना जाल्यार आमी रस्ते बंद करतले अशें काल लोकांनी आमचे आंदोलकांनी एक शिटकावणी दिली. आनीक परत एकदा अशें दिसपाक लागलें की गोंयचे जे सोशियल फॅब्रीक आसा ते परत एकदा हालता काय कितें अशी परिस्थिती निर्माण जाली आसा. ताका लागून ह्याच म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात ते गोंयचे आदले मंत्री मिकी बाब पाशेकांका. मिकी येवकार. मिकी एक हाज्या पयलीं असोच एक इश्यू जाल्लो आमचो सुभाष वेलिंगकर हाणें सान फ्रांसीस झेवियराचेर एक अशेंच वायट उतरां काडिल्लीं, ताका डिरोगेटरी स्टेटमेंट केल्लें. आतां हे परत गौतम खट्टर म्हणटा कोण तरी येवन गोंयांत येता. ताका गोंयचेर कितलें खबर आहा, गोंयची कितलें खबर ना हें खबर ना, पण तो येता आनी डिरोगेटरी हें करता आनी लोक उतांबळ जावन रस्त्याचेर येतात. हे जर सगळें पळयल्यार तुमकां दिसता की हे मुद्दम केल्ले, कोण तरी मुद्दम करतात, लोकांक खुबळाक घालपाक लागून करतात, कितें करतात? म्हाका तरी दिसना ह्या मोमेंटाक इलेक्शन ह्या मोमेंटाक अशें करपाक लायता म्हणून. पूण सी एज आय टोल्ड यू देर आर हँडफूल फॅनेटिक हिंदू क्रिएटिंग दिस कायंड ऑफ थिंग. नाव तुमी आतां आमी ही आतांची खबर म्हणटा 2022 सुभाष वेलिंगकरान स्टेटमेंट केलो. स्टेटमेंट कितें म्हण केलो, डिविजन दाखोवपाचें हिंदू भितर आनी कॅथलिका भितर. लॉर्ड परशुराम गोंय लागता आनी नो सान फ्रांसीस झेवियर म्हणटा ते क्रिएट करपाक, तसलें एटमॉस्फियर क्रिएट करपाक आमचे मदें आमच्या समाजा मदें. सो हांवें कंप्लेन केलें 2022. सो कितें जालें त्या नंतर 22 हांवें चवकशी केली उपरांत पासून कांय म्हाका तेजो परिणाम कांय येवना. सो आय टूक इट ओके फायन, ते कांय करचें ना, सरकार आहा तो तेका घडया बॅकअप करता, सो बरें. 2024 परत तेणें हो डेरोगेटरी कमेंट केलो की आमचे गोंय साहेब सान फ्रांसीस झेवियराक तेजो तेका DNA टेस्ट करचो म्हणून तेजो. बट दॅट इज गोईंग बियॉन्ड. सो तरी आसतना म्हाका दिसलें बाबा सरकार कांय करपाक सोदिना, सरकार कांय करपाक सोदिना म्हणटूच अशें न्हू म्हणून आमी ओगी आहा. सो एटलिस्ट थिंगा लोक जेन्ना भायर सरलो, प्रोटेस्ट केलो आनीक 4 तारीख ऑक्टोबराची 9, 4, 5 आनी 6. सो म्हाकाय ते प्रोटेस्ट करपाक ते म्हाकाय कसली हाज ना. आनी आय स्पेंड 15 years एज अ लेजिस्लेटर. म्हाका आमच्या लोकांक घेवन केन्नाय प्रोटेस्ट करपाक गेलो. कित्याक जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून काडलें म्हणटच इट इज आवर ड्युटी आनी आमची जबाबदारी आसपाक जाय त्या लोकांक लागून आमी झुजपाक आनी इश्यू सॉर्ट आउट करपाक. सो आतां म्हणटा आमी ना म्हणटच 5 तारखेर 6 तारखेर आमी भुरग्यांक हाडूंक वयताले. 2 दीस पासून 4 आनी 5 तारीख भुरग्यांक घेवन इस्कुलाक घेवन येता. सोडून घेवन भुरगीं किंग्सार जाय सादी येता. सो येता तो ड्रायव्हर सुमार पावूंक लागलो. ते दिसान हांव गेलो, हांव वयतालो, म्हाकाय हाडयलो रस्त्यार. आनीक रस्त्यार हाडयलो म्हणटच हांव गोवान येयलो आनीक दनपारां देड 2 सुमार जाली. सो हांवें SP, DSP, PI सगळे आसले थिंगा. सुनीता सावंत आशिल्ले तेन्ना SP. सो हांवें सांगलें मॅडम आनीक राण्या निलेश राण्या आशिल्लो. हांवें म्हणलें हें तुमी लोकांक त्रास कित्याक करिता. इधर सिटी मारगांव सिटी लोकांक आवय बापूय भुरगे गाडून वयता जस्ट लायक मी. भुरगीं कोण इस्कोलाक वचपाक त्रास, हॉस्पिटल आहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोकांक जाणटे लोकांक इनकन्विनियन्स जाता. सो हांवें म्हणलें तुमकां हो मनीस मेळना. हांवें फकत एकूच स्टेटमेंट केलो थिंगा एगेन. हांव सांगता तुका आय वॉज हार्डली 2 to 3 minutes. ओके हांवें म्हणलें ना. हांवें कितें म्हणलें बाबा तुमकां मेळना म्हणटा उडयलें जाता.
तूं मेळना हांव मेळना उडयला आतां तो बोलो ही उतरां म्हाज्या हय ओके कित्याक तूं मेळना न्हू तो हांवें आतां ताका सांगिल्लें बाबा गोंयांत तर एक टेररिस्ट येता आनी एक स्टेटमेंट करता आपण गोंया आज रातीको उडयत म्हण सो आख्खे गोंयभर आमगे भिवन रावच पडटलें सारकें ना सो फॉर दॅट पुलीस कितें आहाय पुलिसाचो मेकॅनिझम आहा जायत्यो वस्तू आहाय तेका फोन आहा तेजे फोनाचेर ट्रेस करून वता तेगे तुमी आयज कितें तेगे कोण गौतम कटाराचे बाळ म्हणून हाडला तुमी तेगे घरांत सराण करून तेगे बायल भुरग्यां सराण तेजो चेडोय तसो तो स्टेटमेंट करता सुभाष वेर्णेकर गेलो तोय तसोच डेलिव्हरी स्टेटमेंट काडटा आनी एरोगंट तो सो तेसो मनशाक हाडले जाल्यार आयज बापूय ना पुतूय केन्ना असले स्टेटमेंट काडून पावना बरें म्हाका एक सांगता देखीक तुगेले फाटले कळ्ळें म्हाका आतां हांव ताका लागून क्वेश्चन आशिल्लो फाटले एक एपिसोड जालो सुभाष वेर्णेकर आतां गौतम खट्टर एपिसोड जाला सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार एक एपिसोड जालो म्हणून दुसरे एपिसोड बंद करपाचें जे हे घेवपा आशिल्ले जतनाय घेवपा आशिल्ली ती सरकारान घेवंक ना हें मान्य करता हय सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार हो गव्हर्मेंट असले आमकां एलिमेंटाक सपोर्ट करता काय म्हणून सपोर्ट करता म्हणजे म्हाका आतां दिसता जेन्ना हे लॉर्ड परशुरामाचो जयंती तेमी मांगली वास्को आनीक ते माचयेचेर आशिल्ले थंयसरले आमदार आशिल्ले कोण आमचे गाली सरकार आशिल्लो आमोणकार आशिल्लो ऑफकोर्स द गव्हर्मेंट वॉज देयर Mobin was there. Mobin is government. When he made a statement, the Goin साहेब आपल्याकडे सांगला आपल्याक सांगला हिंग सॅन फ्रान्सिस्को झेवियर आहा तेजे नांव जे कॉलेज युनिवर्सिटी चलता तेका तेका हार्डीक कोण किडपा कोण काबार जाला आसतलो गौतम खट्टर सो तेणे हो स्टेटमेंट केलो उपरांत गव्हर्मेंट सिटींग ऑन द डायरेक्ट गव्हर्मेंट सिटींग ऑन द डायरेक्ट तेच फाटल्यान मोबिन गुदीन स्टेटमेंट काडटा की विपक्ष पक्षांनी हेजे पयले लिडरांनी हे भाशेन केल देखून ही भाशा उलोवची पडटा सो दॅट मीन्स वॉट ही स्पोक इज रायट ही ना म्हणजे हितून कितें जाता आतां तेणें एंडोर्स केलें म्हणटा इट्स गव्हर्मेंट एंडोर्स बिकॉज इज अ गव्हर्मेंट ओके नाव when this issue start, very same day I filed a case before Pulwa police station against that Gautam Khattar, okay, and named the minister. All videos viral जावचे video viral viral जातात लोकांना complaint केलं okay. See now complaint कोच करून हांवें प्रेस घेतले आणि काय प्रेसाचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें ज्युडिशरी अटॅक केलो ज्युडिशरी अटॅक करपा कारण कित्याक बारीक बारीक विशय आहा जे जो विशय आमच्या गोंयांत गोंयचे पॉलिटिकल तिचो इफेक्ट जायना डिस्टर्ब जायना तेंचे सुमोटो घेता हायकोर्ट हेचेर सुमोटो कित्याक घेना न्हू कित्याक गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टिंग बिकॉज गव्हर्मेंट थिंक दीज आर द हार्डकोर हिंदू and we should not disturb them and म्हाका रश दिसता ऑफकोर्स द पुलीस इज विथ द गव्हर्मेंट आमी गव्हर्मेंट आहा म्हणटा कितको डायरेक्शन वचपा जाय पुलिसाची आमकां जाणा कितको वयता आमी सरकार आमी होम मिनिस्टर थंयचे आशिल्ले पूण जेन्ना आमी भासाभास करता कॅबिनेटाक आनी बसून हो वच करता तो वच करता म्हणल्यार होम मिनिस्टर तो म्हाका मुख्यमंत्र्याक होम मिनिस्ट्री आहा मुख्यमंत्री सीएम यशीच जाता मातशें डायरेक्शन दिता पीआयको एसपी को ते बंद कर म्हणून यू आर द लाइव एग्जांपल होम मिनिस्ट्रीन सांगले की कशें अरेस्ट जाता तुका खबर आहा तूं केलें अरेस्ट आतां सांगता तुका सो त्या पासून हांवें अटॅक करची पडली होम मिनिस्ट्रीक हांवें अटॅक ज्युडिशरी केली बिकॉज पुलीस नॉट गोइंग टू टेक एनी प्रायर ऑल्सो I had complained, nothing happened. So this is the understanding. Police not going to do nothing. So I rather than attack the judiciary. Till today, judiciary not do nothing. Again, I'm telling you. Okay. So it is the judiciary who letting this happen. Okay. And म्हणजे गोंयचे आमचे वेगळे वेगळे धर्म आहात तेजे भितर फूट घालपाचे प्रयत्न जाता आनी ज्युडिशियरी पळयता सो मुगे इतलें म्हणणी सो मोगे मांडणी कितें आशिल्ली जेन्ना हांवें कंप्लेन केला सो म्हजी कंप्लेन उपरांत सीएमान स्टेटमेंट केलो होम मिनिस्टर तेणें
head of the state who's made a statement that or remark केला मारला San Francisco Xavier आमच्या गोयचे साहेबाचेर ओ बेकायदेशीर सांगता ओके आणि असले टॉलरेट करूंक जायना सी नाव हेड ऑफ द स्टेट मेकिंग अ स्टेटमेंट दॅट head of the state and head of the government. हेड ऑफ द गव्हर्नमेंट ओके सो आता म्हणजे म्हणणें कितें जरी तर तूं असो स्टेटमेंट करता आनी तूं जाणा हो स्टेटमेंट केलो तो पब्लिकली केलो तो विच इज बाबा गोंयचे प्रोजेक्ट इफेक्ट जाता आमी सुसेगाद रावता हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव आतां हिंगा विस्फोट जावपा हो खबर तुवें मुख्यमंत्रीन आयज तेगे जल्मा दीस तें बारीक चिंतपाचें ही शूड सेट अप एन एग्जाम्पल कळ्ळें तुका बाबा आयज गोंयांची पडजा तूं चोयता So you mean to say that he should drop the movement from the cabinet? Cabinet. Yeah. He should. My demand is this. Even today, if we are going to have a protest, if you forget about arresting him, okay, Mr. Gautam, not being arrested, okay, then बाहर होऊन काढला ती वेगळी गोष्ट अरेस्ट करपाक जाय जाल्यार टाइम घेतले म्हणजे 2 दीस घेतले पण कितें जाता हिंगा एक गव्हर्नमेंट म्हणटा सर्क्युलर दुसरो गव्हर्नमेंट म्हणटा हेड ऑफ द स्टेट म्हणटा सर्क्युलर ना जाल्यार ही मुख्यमंत्री गेली एक मागणी जावपाक maybe after this सगळे येतात की सगळे एपिसोड जातात की मोविनान प्रेसाकडे घेऊन सांगता that I have tried to stop him twice. No. I'm going to पयलो एक मनांतर थिंगा तो व्हिडिओ सेव्ह करून दवरलेलो आहा ओके डाउनलोड करून सेव्ह करून दवरलेलो आहा I am not stupid. I had given the link सेव्ह करून कंप्लेन दिसना अशें उपरांत जातले म्हणून ते मागीर करेक्शन करतले म्हणून हांवें सेव्ह केला तो व्हिडिओ आनी लिंक ते सेव्ह करून कंप्लेनाचेर दिला प्लीज तेणे खंय जावपा जाय आयिल्लें he may try to because of his care okay and public pressure today he might say okay आपण दोन पाठ आणि कितले जणांनी बीजेपीच्या इन्क्लुडिंग राजेश सरकार देन संकल्प मोहनकर आणि सगळ्यांनी दे रिग्रेटेड so regretted आणि so this is took this time by from their heart they are regretting or it's just like a crocodile. ते regret केलं तू जाता आयदाला केलं crocodile heart येता म्हणते ना पण ते पळय हांव तेजे कमेंट करपाक शकना ते एमएलए ते भाशण केलं ते हांवें केलं ना कळ्ळें तुका न्हू पण भाशण मोविनान केलं ते हांवें केला हांवें रेकॉर्ड केला ओके इट इज नॉट दॅट आय सेव्ह दॅट व्हिडिओ ओके दॅट लिंक आफ्टरवर्ड्स दे have regretted means whatever happened मागीर रिग्रेट करून कसलो फायदा ते शुड स्टॉप त्या जाग्याचेर तर त्या माचेर हांव आशिल्लो हांव त्या मायक सकयल उतारलो बाबा स्टॉप दिस ओके तो मागीर आतां कितें कोण म्हणटा तूं कंडेम करता तेन्ना करपा जाय मोविनान स्पीच करून कंडेम करपा जाय पूण मोविनान तें केलें ना मोविनान तें फक्त प्रेज केला सो व्हेन मोविन इज प्रेजिंग हिम and it is like whatever he spoken that he endorsed okay so तू म्हाका सांग जेन्ना तो एंडोर्स करता गव्हर्नमेंट एंडोर्स करता आनी मागीर हो इश्यू हटावपाक येतना दुसरे स्टेटमेंट करता दॅट इज नॉट टॉलरेबल आनी हांव सांगता हांवें केन्ना लोकांक रस्त्यार हाडना सी फॉर दीस इज गोईंग बियॉन्ड कितें जाता आयज एक सोडलो वेल्डिंगार सोडलो 2 पार्ट सोडलो 3 पार्ट सोडलो कोणी येता कोणी स्टेटमेंट करता सी दिस इज गोइंग टू बियॉन्ड इफ नाव वी डोंट सेट अप एन एग्जाम्पल आनी आयज तो मुख्यमंत्री मागवता तेगे जल्मा दिसाकू आयज एक एग्जाम्पल सेटअप कर आनी दाखय बाबा आपण एक कम्युनिटी घेवन वचना आपण सगळ्या कम्युनिटीक सगळ्यांक घेवन वयता म्हणून मुखार ओके हेच चिंतून तेणें आयज तेगे जल्मा दिसाकू तेणें ताका देवपाचो मोविना and Movin is such a arrogant but he's not a public friendly because आता तो कितले बरे पदार घेना एक लोक ते बोले बरे भाशेन वचून कसले प्लीज जाय कसले काम करून येवपाक शक्य ना आमी मंत्री आशिल्ले आमी ओपन आमगे ऑफिस ओपन आसलें लोकांक पयलीं गोंयचे
सो ही जो एरोगेंट आणि ह्या सरकारान असं एरोगेंट आमदाराक मंत्री करून हितून कॅबिनेटात धरून म्हाका समजना. सो मी म्हाका फुगेलो पार्ट अजूनय हांव तोच क्वेश्चनाक तिसरो लायता. मेन म्हणटात ते मंत्री आपल्या हाका तांचे स्टेटमेंटाक एंडोर्स करतात. सुभाष वेलिंगाचे तूं म्हणटा केस जाली. सुभाष वेलिंगा ज्या तरेन जे प्रकरण ज्या तरेन डेल्ट करपा आशिल्लें तशें डेल्ट करूंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी म्हाका तुजे केस ऑफिसर तूं सद्या कितले पावली मारता. म्हाका एवरी वीक मारता. कित्याक तेजो हायकोर्ट आय थिंक डायरेक्टीव टू द लोअर कोर्ट फास्ट ट्रॅकाक म्हाका ती आमकां एक डेट पासून मागल्यार ती डेट दिवपाक त्रास करता. न म्हणटा. ओके सो दिस इज द प्लॅन. तूं प्रतिमाचे म्हाका 2-3 केस याद दिसना. तुजे रिका आसतले प्रतिमाचे 2-3 केस म्हाका मेन आनी कोण हातूंत भितर नाशिल्ले पण इवन दॅट हातूंत ते क्रावडान आशिल्ले तांचेर केस जाले. तो बाबडो आतां एक्सपायर्ड जालो. फ्रँकी गोम्स म्हणटा ट्रपोनस तो आशिल्ले त्या दिसा एक पुलीस स्टेशनाचेर ताजेर कसो तो रस्त्याचेर हांव म्हणून केस जालो. ही एज अ प्रूफ दॅट ही वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ पुलीस. तरी ताजेर ते हातूंत केस घाली. तो बाबडो आतां संवसाराक हे जाला एक्सपायर्ड जालो. सो ताका लागून सो ते म्हणटा हे जालें दुसरें. तिसरें आनी एक म्हत्वाचें तूं जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना पर्रीकार CM आशिल्लो तेन्ना पर्रीकार हॅज बॅन प्रमोद मुतालिक entering in Goa and that ban was totally even पर्रीकार सोंसतकीर बसून ते बॅन कंटिन्यू जातालें. एवरी 6 months ते सो आतां अकस्मात ते बॅन काडले प्रमोद मुतालिकाचेर. विजय सरदेसायाक एक क्वेश्चन केल्लो की प्रमोद मुतालिक सारको जालो काय गव्हर्मेंट प्रमोद मुतालिकाच्या मोगा पडलेला म्हणून. सो हे सगळें पळय ताजे फाटल्यान आतां गौतम खट्टर इश्यू जाता. सो हे सगळें जर पळयल्यार आमचो गव्हर्मेंट आहा ते असल्या एलिमेंटाक सपोर्ट करता काय म्हणून काय आनीक पर्पजली करता काय म्हणून. ती म्हाका पळय ते मुतालिकाचेर इश्यू येयले तेन्ना आमी सरकार आशिल्ले आनी आमी तो विशय घेवन पर्रीकारा कडेन गेले आनी पर्रीकारान ताका बॅन केलो. आतां आमी ना त्या सरकारान ना म्हणटा आतां कितें जाता सरकाराची सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीस एलिमेंट्स रायट विंग असले एलिमेंट्स आहाय तेन्ना हांव ना इट इज लायक बाबा आमगे हिंदू भाव म्हणून सॉफ्ट कॉर्नर दवरून ताका परत ते बँड आहा ते काडले जाल्यार हांव एक पास. कित्याक आयज म्हाका हेंच म्हणजे नुकल्यान दोन नदरे फुडल्या हें येता आनी ह्या असले विशय आडोवप लागले डिविजन म्हणजे धर्मा भितर आमी अशी आमची भारत म्हणलें तें आमचे कितले भाशे लँग्वेज आहा कितले धर्म आहा खंयचेच वचना खंयचे कंट्री ना. सो आमगे कल्चर लँग्वेजीस रिलिजन आमचे इंडिये भारत आहा ते खंयचे देशान गोंयांत हे आसतले. गोंयांत जर इवन क्रिस्तांवां तातूंतल्यान एरियांतल्यान जर हिंदू देवाची पालखी वता ते देवा मुखार ते हाचे मेणवाती लायतात आपल्या दारा मुखार. एक्झॅक्टली आमी हिंदू आहात ते आमच्या मुखारल्यान जर क्रिस्तांवां पुरसांव गेले जाल्यार आमी आमची दारा मेणवाती लायतात. एक भाशेन चलता. सो ताका लागून म्हणटा हे कितें मुद्दम जाता म्हणून मुद्दम जाता कित्याक फ्री हँड डिलिमिटेशन मुद्दम जायत रावत न्हू. ती आतां म्हाकाय खबर आहा तुकाय खबर आहा गोंयचे पयलीं खबर आहा बाबा कंप्लेन दिली. आय एम वन हियर example, I had given a complaint. Okay, पहिले कंप्लेन 2022 केले कंप्लेन nothing happened. आता हांवें कंप्लेन केले very second person who complained against this Gautam Khattar, it's me. Okay, प्रेस घेतले आणि प्रेस हांव कांय सरकार कांय करतो ना पुलीस डिपार्टमेंट कांय करतो ना कितें जाता हिंगा नविदा कांय ना सगळे तसले पन्ने उमरो पुलिसां वचत राती कॅन्डल लायट गेले वो आहा थिंगा तो कोण आमचो SP आहा संतोष ताका थिंग बोटा वयता क्रायमा. अरे कितें कंप्लिसिटी पासून लागून त्या क्रायमान दिला मॅटर हांव नको बट क्रायम ब्रांच आनी ही सगळी खाती स्टेशन आहा ती कोण होम मिनिस्ट्री चलयत न्हू. होम मिनिस्ट्री चलयता कितें डिफरन्स कितें आहा. डिफरन्स काय ना. तो एंड ऑफ द रिपोर्ट कोणाक पावपाचो DGP पावपाचो DGP काडलो
होम मिनिस्टर पावयतलो. सो ते जातेच आहा. पूण म्हजें म्हणणें कितें बाबा तूं आमकां काल आमी कॅन्डल लायट गेली ते कॅन्डल लायटीक कांय जावपाना. तो कॅन्डल लायटीचो तो उजो हाडपा जाता. ती वात आहा ती ते उजो हाडल्यारय कितें इश्यू उजो वाडपाचें उलयता म्हणून तुका म्हणून जाता. काल थंय एक हें दिल्लो कॉल दिल्लो आनी आज सांजची 5:00 पसून मोविन गुदिना ड्रॉप केलो ना आनी गौतम खटराक अरेस्ट केलो जाल्यार आमी गोवा बंद करतलो कॉल दिला. सो तुका खबर आहा जेन्ना अशे रस्ते बंद जातात कितें जाता लोकांक कितें त्रास जाता ते यू आर वन ऑफ द विक्टीम लास्ट टायम. तुगेल्या घरा कडेन तुका निमाणें ताका लागून तुजेर केस करून जाली आनी थोड्या जे नाशिक तांचेरय केस जाली. म्हळ्यार पुलिसांनी राग काडपाक लागून ते बाकीच्या कोल्या बरोबर सुके आतां परत तुमी हांव हॅपी ना हे प्रोटेस्ट लोकांक रस्त्यार हाडपाक. अनेक पावट सांगता तुका म्हाका नाका हाडपा नाका आनी पुलीस कांय करचे ना कांय एक्शन घेवचे ना म्हणून हांवें ज्युडिशरी अटॅक केला. हेच मनांत दवर. पुलीस म्हणटा कोण होम डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट सारकें ज्युडिशरी न्यूट्रल आसता कळ्ळें तुका. हिंगा कॉल पासून दिले आमी रस्ते बंद करतले हियर इट्स ज्युडिशरी हू इनवॉल्व. हांव तुका आनीक पाठवता ज्युडिशरी पावर आहा डायरेक्टीव दिवपाक पुलिसांक many ways. See, therefore, हांव पुलिसांक तेंचे ते वाद घेवन मेळा वाद घेवन कांय जावपाना पुलिस पयलीं. सपोज इफ देर इज बॅकिंग फ्रॉम द गव्हर्मेंट पुलिसां बॅकिंग आहा इट इज सिस्टम दॅट वे कळ्ळें तुका न्हू. आपल्याक सांगली आमच्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक सांगली डायरेक्टीव सो डायरेक्टीव वे ना करचो ना. सो therefore I am directly blaming the judiciary plug part of the law. You are blaming or you are suggesting that judiciary should intervene in this? I press note card for written dila. Judiciary has to intervene here. Take sumo and give a directive to the police. मी के आम्ही हे बस काम करताना एक आता जर मोविन गुदिनो ड्रॉप केला so what will be your next step? ना हांव तुका सांगता आतां लोकांनी कॉल केला बाबा जरी तो मोविनाक तरी देवना तो कोण गौतम म्हणटा तो मेळटलो आयता हाल मेळटलो. बट हियर एक्झाम्पल सेटअप पण केला एंडोर्स पण केला मोविनान. सो लोकांक कितें आहा आतां लोकांचे सेंटिमेंट कितें आहा बाबा ह्या मनशान इज द एंड ऑफ द डे इज द गव्हर्मेंट इज एंडोर्सिंग ओके तें सारकें केलां अशें म्हणपाक. आतां लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जालो आहा. सो मुगे उल कित्याक लोक आयज तर म्हणटा आयज लोकांनी पब्लिकली कॉल केला आयज तर मोविना दिवय नाय आनीक कोण गौतम कट्टराक धरिना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले. दॅट मिन्स ज्युडिशरी खबर आहा लोक रस्त्यार येतलो लोकांक डिस्टर्ब जातले कॉमन मॅनाक त्रास जातले. ओके वी आर फायटींग फॉर कॉज. So therefore judiciary is independent body. That is up to their end. If they feel that if it is a soap no, it's not feel. आणि बारीक गोष्टी ते खूप मोठे घेतात याचा इश्यू घेऊन जायना. They feel that it's a concern issue. If they feel that this is also a concern issue, then they may take. That is up to them. We cannot force them. See, तुम्ही तशी म्हणता. We can. See, आम्ही उलोवपाक जाता. We can demand. We can demand. मुगेलो डिमांड हो and my demand and तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पावयता ही मेसेज ज्युडिशरी कित्याक तुम्ही हो विशय तुमकां खबर आहा लोक रस्त्यार येवपा हिंगा पुलिसीनी कोर्टांनी केसांची केस आनी आमी सारके पॉलिटिशियन इनवॉल्व जावन केस एवरी विकाक ते एक्सपर्टायज करचे पडटा आनी आमी वयचे पडटा अननेसेसरी. सी वी आर वन पॉयंट ऑफ टायम वी आर पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह. सो आमकां आयज तो लोक आमकां आहा अजून आनी तो लोकांक बरा आमचो रोस नाय आयज लोकांक रस्त्यार हाडून हाल्यार आमचे हो फेथ आहा तो लोकां कडेन
सो मुगे कुछ मागणी त्यो गव्हर्नमेंट काय करना, पुलीस काय करना, इट इज अ कोर्ट, इट इज ज्युडिशरी हू कॅन डायरेक्ट. Direct. So they're not taking card. Again, I'm telling you, I'm not making just a statement for a heck of it. I'm making a statement, strong statement against the judiciary. Judiciary, when it's the message reach to the whole, the Goa and people who across the globe, that people going to come on the street for this issue. If the police is not taking action, or government is not taking action, the judiciary is intervene. So, हाजेर आमी एक बातरास थांबयतात. एक म्हणटा ते मेन म्हणटा ते लोक आतां सांबाळ जाल्ले आसात, लोकांक हे आसा, लोकांक एखादे रस्त्यारय येतले, लोकांकय ताका लागून दोश दिवपाचे आमी शक्य ना. कारण निमाणे कडेन सदांच म्हणटात की सगळे वटेन जेन्ना कांय वेज ना जायना, खंयचीच वाट बंद जायना तेन्ना लोकांचो लोट रस्त्यार येता. सो हे हाजे खातीर हांकां कंट्रोल करपाचें काम मेनली गव्हर्मेंटान आतां हातूंत भितर जे कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ते सामके टायमली घेवन हे प्रकरणांत हांगा काबार करून लोकांक न्याय मेळ्ळा अशें दाखोवपाक तरी प्रयत्न करता. आनीक हो इश्यू आसा तो सारको ऑन ट्रॅकाचेर आसा. हाजोय भरवसो आमच्या लोकांक दिवचो. इसलें म्हणटात आनी की आमची वासावास सांगतात न्ही की देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवप्याक तांकां देव बरें करूं. पयलो वाच करून